आयचे सुवार्थेंत जेजूक लगाड काडूंक जुदेव मुखेल्यांची मांडणी जावन आसा म्हणलें कळीत जाता. तंबाचे परबे उदेशी हे परबेक जेजू गुप्तीन गेलो म्हणची सुवार्ता जेजू बहिरंग तरान शिकयतालो अशेंय म्हणटा. अशें जेजूच्या गुप्तपणाच्यो आनी बहिरंग शिकवणेच्यो दोन्ही संगती आटापचे आयचे सुवार्थेंत जेजूचे अस्मितायेच्यो वा वळख धरपाच्यो गजाली केंद्र गजाली जावन झळकतात. तो कोण आनी तो खंय जावन आयला म्हणल्याचेर आयची सुवार्ता चड भर घालता. होच क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जाला काय म्हणल्या सवालांत हे अस्मितायेचो प्रमुख अंश कळीत जाता. म्हणजे जेजू क्रिस्त म्हणलें स्पश्ट जाता. आतां जेजूच्याच तोंडांतल्यान येवच्या जेजूचे वळखी विशांतल्या उतरांक आमी गुमान दिवंक जाय. ती उतरां सुवार्थेंत आसात तशें सांगची तर जेजू अशें म्हणटा, हांव कोण आनी खंय जावन आयला म्हूण तुमी जाणांत? मुजेस्ता की हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सत्यवंत. तुमी ताका वळखणांत पूण हांव ताका वळखतां, कारण हांव ताचे तावन आयलां, ताणेंच म्हाका धाडला. ही अपुरबायची उतरां जेजू कोण आनी तो खंय जावन आयला म्हणलें दामून सांगतात. आपूण आयलोलो न्हय बगार आपूण सत्यवंत बापान धाडलोलो म्हणलें हातून जब्बर रितीन कळीत जाता. अशें आपणाची वळख सुवार्थेंत जेजून करून दिवच्या वक्ता सूक्ष्मयेन पळयल्यार आनी एका उंच हंतार ही वळख जावची आमी पळयता. सुवार्थेंतल्या जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले ह्या उतरांनी ते ताका दवरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक तासो वेळ तेदोळी येवंक नातलो. ह्या उतरांनी ताच्या कुर्साच्या मरणा विशीं उल्लेख व्यक्त जाता. जेजूचो वेळ म्हळ्यार जुवांवचे सुवार्थेंत ताच्या कश्टां मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचो वेळ. ह्या मुखांतर ताणें महिमा जोडचो वेळ. ह्या वेळाक आतुरायेन आनी उर्बेन तयाराय करच्या आमी ताची वळख गुंडायेन जोडूंक प्रयत्न करच्यांत आनी ताका वळखुंच्यांत ताचें आधार कार्ड आमच्या बोल्सांत येवन आमचें ताचे सारकें जावंक प्रेरण मेळत.